ह्या म्हाका एक प्रभुपादाक ग्लोरिफिकेशन करूंक एक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी सकळ सदस्याक आमगेले अनंतानंत धन्यवाद आणि नमस्कार. आणि सांगतले असले ऐकतले ना जाल्यार कांय करूं जायना. सो तुमी हे प्रभुपाद लिलामृत ऐकूचे भारी प्रितीन कुतूहलान कडान जॉइन जालेले वैष्णवीक मुगेले अनंतानंत धन्यवाद नमस्कार. हरे कृष्णा. गुरुवंदन स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्ति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा. तो मी गेल्या चारी बुक ते कंप्लीट झालेले. सो आज ही 5th बुक कसं म्हणल्यार 1971 देखून 1975 जाल्ले इन्सिडेंट्स ह्या बुकांत आसता. 5th बुकांत हाजे कसं म्हणल्यार हरिಗೊಂದು गुडी इरेली म्हळ्यार देवाक एक देवस्थान आसो म्हणाले. हरीक एक देवस्थान आसो म्हणाले बुकाचे नाव. सो आज आम्ही कसं पळया प्रभुपादाले कितले 1971 देखून 75 इन्सिडेंट्स. सो फर्स्ट आज कसं म्हळ्यार प्रभुपाद कलकत्ता मार्च 1971 येता. मस्त चिंतीत जावन आसता. कसं लाग म्हळ्यार ताणें प्रभुपादान तमाकृष्टांनी बलमर्दूनक जाग घेवचे खातीर मायापुरा पेटयलेले. 6 दिवस जाल्यार दिसतांनी वापस रिटर्न येयली. सो प्रभुपाद मस्त चिंत करून आसता. नेक्स्ट ऑगस्ट 1971 प्रभुपाद लंडन वता. लंडनात आसल्यार प्रभुपाद थंय कशी मायापुरांत कशी मंदिर करचें ते वास्तुशिल्प वास्तुशिल्प आनी तांतू अनुभव आशिल्ले. नरनारायणाक ताका आनी रथयात्रे ताणें रथ आनी केलेले आनी देवस्थानाचे भितर वयले पुरो ताणें डिझायन केलेले. म्हणजे रणुचोर म्हळ्यार तो वास्तुशिल्पी. भवानंद म्हळ्यार तो एक उद्योगस्त विन्यासकारक. तो म्हळ्यार पुरो आर्टिस्ट दिसता. तशी ती सदस्य कमिटी करता प्रभुपाद मायापुराक बिल्डिंग बांदचे खातीर. सो तिनीचे कसं म्हळ्यार मायापुरा चंद्रोदय मंदिर प्रभुपादाले आशे कसं म्हळ्यार ते 300 फीट एत्तर आसता. कितल्या कोट्यांतर डॉलर दुड्ड जाता. आनी ताजी पुरा डिझायन कशी म्हळ्यार वेदांत सांगिल्ले म्हणके वेदांत वर्णन केलेले म्हणके भौतीक ब्रह्मांड मात न्ही आध्यात्मिक लोक समिती दाखयता. सो नेक्स्ट नोव्हेंबर 10, 1971 प्रभुपाद न्यू दिल्लीक येता आनी थंय 10 दिवसाचे पंडाल प्रोग्राम व्हडले प्रभुपाद करता. थंय मागीर दखून कलकत्ता येता. कलकत्ता दखून 40 जन शिष्य वटो वृंदावना येता. थंय प्रभुपाद थंय राबून पुरा भोंवडयतात 40 शिष्यांक. सो आज फस्ट प्रभुपाद कलकत्तांत
मार्च 1971 हाजे चॅप्टर नाम कसं म्हणे आ जमीनु निम्मदु या लँड तुगेले म्हणे तसं पळया. सो कलकत्ता मार्च 1971 प्रभुपाद मध्यरात्री रूमा बसला. एक डेस्का लागी एक हुशार बसला. प्रभुपाद रूमा मात लाईट अस पूरा काळोख पूरा जनभक्त न्हिदो नसची. प्रभुपादाला ते डेस्का वेरी अशी ते मुनीम टेबल म्हणताची अशी टेबल सकल नेल्यार बैसून बरोच तसं टेबल. ते ताजेर एक डिक्टाफोन के एक बेंगाली भाषान भागवत के मागीर लागी सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले प्रभुपादाल गुरु महाराजाल फोटो तुळशी महाराणी एक थंय दवरल्या. प्रभुपाद उद्दाक विचाक एक मते बुकळा उद्दाक ते पुरं सकड असं प्रभुपाद एकलोची बसला. साधारण प्रभुपाद कसं करता म्हळ्यार रात्री 10 घंटा न्हिदून मागीर उठून मध्यरात्री 1-2 घंटे न्हिदता मागीर 2 घंटे उठान मागीर भागवत ट्रान्सलेशन करचे प्रभुपाद. जाल्यार ह्या रात्री प्रभुपाद न्हिदन बहुत मस्त चिंतीत जावन अशें प्रभुपाद कसं लाग म्हळ्यार प्रभुपादन तमाल कृष्णानी बलिमर्दन कोणा पेटयले तमाल कृष्णानी बलिमर्दनाक मायापुराक लँड घेवच्याक जाग घेवच्याक पेटोवन आसता. प्रभुपादाले हाजे फुडें मस्त प्रयत्न करता प्रभुपाद एक मायापुरा लँड घेवका म्हणून जाल्यार जयीना. आनी 6 दिवस जाल्यार वापस रिटर्न येनी तांगेली कसली सुद्दी हे न्ही. प्रभुपाद भारी चिंतीत जात प्रभुपाद तांगेले आलोचनेरी प्रभुपाद बसला रात्री न्हीद येना प्रभुपादाक. सांगताजी कशी म्हळ्यार थंड वार येतास काही मागीर प्रभुपादान एक पातळ बली पांगून घेतल्या काही प्रभुपाद इताक वेळ जालो आनी येवच्याक ह्या पंथा प्रभुपादाक कसं म्हळ्यार एक लँड खंडीत मेळटा म्हणून पक्का आशिल्लें. कसं लाका म्हळ्यार प्रभुपादाले मन आशिल्लें चैतन्य महाप्रभूले जन्मस्थळा देखून एक मैली लागीची एक मुस्लिम रैताल नाव शेख ब्रदर्स शेख सहोदर म्हणून शेख ब्रदर्स तांणी एक कितले 80 बीग म्हळ्यार थंय बीग ते नॉर्थाक तांणी बीग म्हणजे आमी हांगा एकर म्हणटात फुडें पयरी मंगळूरांत 11.5 acre ऑफ लँड इस्कॉनाक मेळून ते शंकुस्थापना जाल्ले. ते खंय गोवर्धन हिल्स मंगळूरांत एकर एकर सकड एकर ते पुरा बीग म्हणजे लँड मेजरिंग 80 बीग जमीन ते एक मुस्लिम रैत मुस्लिम फार्मर्स तांगेले नाम शेख ब्रदर्स. तांणी मस्त निमगिताचके जाल्यार एक लॉयरा थ्रू एक फिक्स्ड रेट डिसायड जाता. ते कितले म्हळ्यार 14,500 रुपीज कितले 14,500 रुपीजाक तो ओपता. तशी प्रभुपाद ह्या कोणाक पेटयलेले तमा कृष्ण आनी बलिमर्दन तांकां 2 जाणांक पेटयला प्रभुपादान. तांकां बँका देखून ದುಡ್ಡು ड्रा करूची सांगून पेटयलेले. आणखी ಏನಿಚ್ಚೆ आनी प्रभुपादाक मनान तुजी तांकां देवाला प्रार्थना करता गेलेले काम सक्सेस जावो म्हणून प्रार्थना करताची प्रभुपाद बसला. एक्चुअली कसं तुम्ही पुरा मायापुरा गेल्यांचवा पूर्ती पै माताजी मायापुरा चिमकल्या ना हांव चिमकल्या माताजी
हो. देवऱ्याक देव मात जेवल्याचे आणि कोण कोणचे केल्यांचे आणि कोणी वचनाची ओके देव खंडित वर्तलो चैतन्य महाप्रभू करून मेळटली बरतली तुम्ही एक दिवस सो हांव 2 पंचम केले मायापुरात 2 वर्स केले तसे मायापुराक रूपाद मायापुरा इस्कॉन एक सेंटर एस्टॅब्लिश करका म्हणून कसं लाका पळय रूपादाले एक मन पळयाची प्रभुपादलेक एकला जाला मायापुराक रापचे एक गुडसल जाला री पूरो दोन आरामेर वचून ते रब्बून येवचे जाला री हागेले शिष्या खातीर एक जाग जेवकाश ताका प्रभुपाद सांगता मिगेल शिष्या खातीर राबच्या एक जाग जेवका कसला म्हणल्यार मिगेल गुरून म्हाका पाश्चात्य देशांत प्रचार करू सांगिले आता हे कृष्ण प्रज्ञा संघ पूरा देश विदेशांत स्प्रेड जाला तांकां पाश्चिमात्य वैष्णव जाल्ल्यांची पाश्चिमात्य वैष्णवांक मायपुरा राबच्याक पूज करूक आणि हे पुण्यधाम हे मायापुरा पुण्यधामाचे प्रयोजन तांकां मेळका म्हळ्यार खातीर एक सेंटर अगत्यस म्हूण प्रभुपाद सांगता प्रभुपादल मन कितले चांग पळय ताका एकलो जाल्यार तो वचून गुडचाला वचून तपशिलो ताका शिष्या जेवका म्हळेलें हे मायापुर पुण्यधाम चैतन्य महाप्रभू जन्मभूमी नवद्वीप धाम ताजे धामाचे लाभ हे मिगे शिष्या मेळका म्हळेलें प्रभुपादाल एक भारी इच्छा आशिल्ली मायापुरा एक लँड घेवका ते एक मंदिर बांदूका एक सेंटर जेवका म्हळेलें प्रभुपाद लेखता आशिल्लो प्रभुपादाक जन्मा देखून गोत चैतन्य महाप्रभूले इम्पॉर्टन्स मायापुरा इम्पॉर्टन्स गोत आशिल्लें तशी तुमकां आमकां गोत्तच तुमी चैतन्य चरितामृत वाजलात जाल्यार चैतन्य महाप्रभू 24 years मायापुर आणि नवद्वीपांतू असतात 24 years तागे लास्ट 24 years मायापुरांतू आणि नवद्वीपा असतात सो हे चैतन्य महाप्रभू लीला 550 years बॅक म्हळ्यार 500 years बॅक जालेले आणि ते लीला स्थळ पुरा तेमी एक अज्ञात जावन गेला म्हळ्यार कोणाक गोत नातील म्हणके जाला जनाले उडगास आता कोण विसरून गेल्यांची विसरून गेला म्हणजे जाता त्या खातीर प्रभुपाद कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूले लीला स्थळ जनाक सकड कळका चैतन्य महाप्रभूले सांगिले तत्व सिद्धांत प्रचार करता म्हळेलें प्रभुपादाक उत्कट इच्छा आशिल्ली आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले भक्ती विनोद ठाकूर तुम्ही थंय गेल्यार भक्ती विनोद ठाकूराल घर आसा थंय चैतन्य भक्ती विनोद ठाकूरान मस्त चैतन्य महाप्रभू संकीर्तन चळवळी करता जाल्यार तितली एक स्प्रेड जायना मागीर हाणे भक्ती विनोद ठाकूरानाची नवद्वीप जागन पुरा संशोधन करून खंय चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थळ म्हळ्यार डिसायड करता म्हळ्यार ते तुमकां गोत ती कोणाकी काणी कशी चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान कळ्ळी म्हळ्यार ना माताजी गुतना कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान खंय म्हणून गोतना जगन्नाथ दास बाबाजी ताका सुमार 100 कितली वर्स असता ताका दोळे दिसतना चमकुचक जायना तसल जगन्नाथ दास बाबाजीक बुट्टी बसकारोन घेवन येताचे कळवा घेवन येवन येताची थंय खंय चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान आयले जाता तो बुट्टी दखून उडकी मानो नांता जगन्नाथ बाबाजी हेच चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान हेच चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान म्हणून सांगता तशी चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान करता म्हळ्यार जन विसरून गेलेलींची तशी भक्ती विनोद ठाकूर तांकां घेवन येवन चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान सुदिता कळवा तसे भक्ती विनोद ठाकूर नवद्वीपाचे वैभव
विसरून गेलेलं वैभव आपास पुनर्स्थापन करता. आणि तो सांगता कसं म्हणलं रे, हांगा एक चैतन्य महाप्रभूनेले बोधने वैरी आधार जालेले धर्म येवन ಪೂರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜಾವನು ಯುರೋಪಾದಕ್ಕೂನು ಅಮೆರಿಕಾದಕ್ಕೂನು ಪೂರ ವೈಷ್ಣವ नवदीपाक तो कितले की लक्षांतर जन ತಂಡೋಪತಂಡ म्हळ्यार ग्रुप वायज कितले की जन येवन हांगा आमगेले बेंगाली जनाल ಒಟ್ಟು बेंगाली ब्रदर्स तांगेल ಒಟ್ಟು मेळून जय सचिनंदन म्हणून कीर्तन कोच दिवस एकटा म्हणून भक्तिविनोद ठाकूराक ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ಲ. भक्तिविनोद ठाकूराले घर लागीची गंगा नदी वळटा आसता. केदनाय भक्तिविनोद ठाकूर ते गंगा नदी उस पार तुका एक केदनाय म्हाका मायपुराचे गुंबज म्हळ्यार गोपूर दिसता. थंय एक मंदिर जाता. ते पाश्चात्य देशादकून भक्त येताची हांग जय सचिनंदन म्हणून कीर्तन जाता म्हणून भक्तिविनोद ठाकूर केदनाय दिसता आशिल्लें. तशी ताणें सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभूले महिमे पूरा वर्ल्डाक सांगचे सगळ्यां प्रसार कोचे एक दिवस येता म्हणलें ताणें सांगिल्लें भक्तिविनोद ठाकूरान. भक्तिविनोद ठाकूराल पुत्र भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कोण प्रभुपादाले गुरु. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कितले इकरा वर्ष की सतत तपस्సు करता. तपस्సు म्हळ्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे. इट्स कंटिन्युअस 192 राउंड सगळो दिवस जप कोण येवन आध्यात्मिक शक्ती येवन जत्तरी मारी गौडीय मठ स्थापन करता. मठ स्थापन करता. मागीर एक मायापुरांत चैतन्य महाप्रभूले जन्मस्थळांत एक देवस्थान बांदच्याक एक रिच भक्ताले मन आस्तशी करता. थंय मागीर थंय कीर्तन मंदिर जाता. मागीर तो मायापुरांतूची एक घर बांदिता भक्ती सिद्धांत ठाकूर. मागीर इंडिया पुरा 64 देवस्थान करता. गौडीय मठ स्थापन करता. कोण भक्ती सिद्धांत ठाकूर. तांगेल आश आशिल्ली प्रभुपादाक फर्स्ट भेटीन तू सांगून आसता तुमकां तसं भक्ती सिद्धांत ठाकूर सांगता तुमी इंग्लीश गोत आशिल्लें इंग्लीश उलयत जनाक तुमी हे प्रचार करका म्हणून सांगिल्लें. प्रभुपादाला सांगिल्लें गोतस तुमकां. तशी कलकत्तांत प्रभुपाद कुडा बैसून हे कसं म्हळ्यार हे पुरा प्रभुपाद लेखता हांव केलेलं न्ही. हे मिगेले कृष्णानाची एक मॅजिकशी पवाडशी हे पुरा स्प्रेड केलेले म्हणून प्रभुपाद लेखता. प्रभुपाद एक म्हणता एक कालारी एकलो जावन मस्त कष्ट पावता हांग प्रचार करूंक जायना. मागीर वेस्टर्न कंट्री वचकाची म्हणून हट करून वता. कृष्ण तागेले आशे इडेसिता. मागीर प्रभुपाद हेजी स्टेप बाय स्टेप प्रभुपादाक सक्सेस मेळटा. तशी इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस एक संघ जाता. प्रभुपादाक तृप्ती भारी एक भितर हृदयादकून एक तृप्ती मेळनासता. हांव मिगेल गुरू महाराजा दिल्लेले उत्तर हांवें केल्ले करता आसा म्हणून. तशें प्रभुपाद केदनाय कीर्तन सांगता आसो वाजिता आसो बरोवता आसो प्रचार करता आसो केदनाय मिगेल फुडली आचार्याले एक ड्रीम ते ड्रीम आशिल्लें हांवें करेक्ट करता. म्हळ्यार ड्रीम तांगेले बदल जावपा तांगेले कसं स्वप्न केलें तांणी हांव बदल करता म्हणून प्रभुपाद केदनाय तांकां कशी वर्क करता म्हणून केदनाय प्लान करता आशिल्लो प्रभुपाद. तशी प्रभुपाद बसला ಏನಿತ್ತೆ ಹನಿ ಏನಿತ್ತೆ ಚಿ 2 ಜನ ಏನಿತ್ತೆ ದೇವ
पूर जन निधलांची कोणाल की घोरके शब्द ऐकत आस के रिक्षांतू रिक्षाने गेलेले शब्द ऐकत आस के रूपात लेखता मी गेले शिष्य काही कोणाके जे रॉबरी झाली की तांगे दुड्ड घेऊन गेलेची रूपादन तांका सांगला कशी दुड्ड त्यातनं त्या अमाऊंट होडाची 14,000 म्हणाले व्हडली अमाऊंट तांकां पट्टा पट्टा ते एक अवंगाल्या सुतून ते बांधून घेऊ का म्हणून प्रभुपादन दाखयलेलं काही प्रभुपादन कित जागृत पळयाची तशी कशी आमगेली चेडूंक शिकयता पळय तशी शिष्यांक सांगले हे दुड्ड तुम्ही घालून पट्टा कशी बांधून घेऊ का कोणी रॉबर्स येवन रॉब करच्या पुरोची हांगा नवदीपान तू पुरो मस्त जन रॉबरी जाता लेखता येऊ ते नोटाचे पुरो नंबर बरोवन घेवका आशिल्लें अशें म्हूण प्रभुपाद सकट लागता प्रभुपादाक मेट्ट चेडचे शब्द आयकता मेट्ट शब्द चेडचे आयकता तेन्ना भाईचे बागेल ओपन जावन बागेल भाईचे बागेल रूमा बागेला लागी बागेल मारता कोण म्हणून तेन्ना तमाल कृष्ण भितर येता कसं सुद्दी सांगता तेन्ना तमा कृष्ण विजयोत्साह एक विक्ट्रीचे एक हासू सांग घ्या ह्या जमीन तुगेल्या म्हणून सांगता तुमगेल्या म्हणून प्रभुपादाका एक पण हय्यमा जाता जावेता भारी संतोष तू रेस्ट घे म्हणून आज सांगता तशी मायापुरातू 80 बीघा जमीन तमा कृष्ण महाराज घेता तशी प्रभुपाद लंडना वता ऑगस्ट 1971 आपास लंडना वता लंडना बसल्या प्रभुपादा पुरा प्लॅन हांगाचे मायपुराचे इनॉग्रेशन म्हळ्यार शंकुस्थापना कोण आपोवचे इंदिरा गांधीक आपया इंदिरा गांधी तेन्ना तेन्ना कसं करता प्रभुपाद ते इंग्लंडाचे इंडियाचे हाय कमिशनर म्हळ्यार तांकां सांगून पळय अशी ह्या डेटाक इंदिरा गांधीन शंकुस्थापन करूंक येवचे जातवे म्हणून निमित्ता पक्कन ती येवचे जान जाल्यार बेंगॉलाचे राज्यपाल जावन आशिल्ले तेन्ना CSS धावन ताण पुणी ताका पुणी वपुसुका म्हणून प्रभुपाद लागता आनी प्रभुपाद थंय सकट प्लान घालता प्रभुपाद वास्तुशिल्पांत अनुभव आशिल्लो ಕೆಲವು शिष्यांक मेळटा तांकां पुरो ते नक्षे करता म्हणून सांगता प्लॅन ते ड्रॉइंग हें सकट करता म्हणून सांगता तांतूं नरनारायण म्हणलो एक शिष्य प्रभुपाद जाल्यार रथयात्रेक आनी भारी ताणें पुरो केलेले आनी देवस्थान थंयची देवस्थान भितर वयले पुरा ताणें डिझायन केलेले मागीर रणचोर आनी एक वास्तुशिल्प अध्ययन करून आशिल्लो आनी भवानंदा तो पुरा उद्योगस्त म्हळ्यार विन्यासकार परत आर्ट आनी करचे मनीस तशे तीन जनाले कमिटी करता जाल्यार प्रभुपाद कसं करता तोची ड्रॉइंग करता कट्टड हें बिल्डींग कशें आसता म्हणून प्रभुपादाची स्वता करता प्रभुपाद कितली इंटेलिजंट कितली उमेदी त्या प्रायर समीत पळयाचे प्रभुपादाक तोच एक हें करता के ड्रॉइंग्स नक्षे कशी जेवका म्हणून पुरो करता प्रभुपाद आनी सांगता आतां दुड्ड वोट करा ताजी खातीर कशी प्लान करता म्हणून पुरो प्रभुपाद प्लान करता तशी प्रभुपाद थंय लंडनांत भोंवच्याक मॉर्निंग वॉकाक आनी वता न्हू तेन्ना प्रभुपादान पळोवचें हें बिल्डींग कितली येतर आसा म्हळ्यार एक अंदाज आमगेल मायापुरा बिल्डींग 300 फिटा वयर आसका आनी कसं म्हळ्यार मायापुरांत मॉन्सून वेळार गंगा नदीन हें येता उवार प्रवाह उवार येता त्या उवाराक तरसून घेवची बिल्डींग आसका आमगेले म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर ते कशी आसका म्हणून मागीर आनी फर्स्ट बिल्डींग 4 फ्लोर आसका
प्रभुपादार कितले एक आशे पळयाचे ते गेस्ट हाऊस आसका मागीर त्या राजस्थाना मॉडल आसका आनी बिल्डिंग लाईट रेड कलर आसका मागीर थंय पुरा अशी कमान आसका आतां तशी कमान आसता मागीर रूम आनी पुरो व्हड आसका मागीर बिल्डिंग पुरो कुशी म्हाका फेस जावन आसका तेन्ना सुर्याल उजवाड भितरी लायक येता मागीर ಫ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸಕಡ ಅಸ್ಕ रूम कड हडोड आसका वारे उजवाड पुरक लायक येऊ तशी आसता पुरा फर्निचरान भारी सुंदर अलंकृत जावन आसता पुरुपादाल पुरा सकड अशी अशी कशी आसता म्हणून सांगता मागीर या एक गेस्ट हाऊस तर मागीर वलेल गेस्ट हाऊस बांदूका एक 500 डिवोटीसान रावची तशी आसता 1000 जणांन बेसून जेवच तसले या भोजनालय आसका रांदपाक कूड आसका गोशाल आसका गाय चोरच्याक तण आसका मागीर थंय आनी थोडे दिवसान लागीं पुरो जमीन घेवन थंय गार्डन करका फुला तोट करका मागीर रूख करका फावंटेन घालका मागीर लता मंटप पुरा लता मंटप करका हे पुरो प्रभुपादाल एक स्वप्न अशी करका म्हणलें निजांत एक मुख्य बिल्डिंग मेन बिल्डिंग मायापुर चंदोदय I think at जेवचे मंदिर 27 की उद्घाटन जात दिसता ते पुरा तुमका आता सांगता प्रभुपाद सांगता पळय प्रभुपादाले स्वप्नाची जयप्रताप महाराजान आता ते ताका बहुत मस्त श्रम करता असं जयप्रताप महाराज चंद्रोदय मंदिर कशें आसता म्हणून प्रभुपाद सांगा प्रभुपाद सांगता चंद्रोदय मंदिर मिनिमम 300 फीट एतर आसका कितले कोट्यांतर डॉलर ದುಡ್ಡು जेवका आणि पुरो डिवोटीस मस्त आश्चर्य जावन मूक जाताच के अरे प्रभुपादार प्लान पळयले कोट्यांतर डॉलर ದುಡ್ಡು जेवका प्रभुपादार प्लान म्हळ्यार थंय अमेरिकान तो सेंट पीटर आले चर्च न्हू ताजे पशी वैभव आसके प्रभुपादार प्लान आणि त्या देवस्थानाच्या मध्ये तो गोलाकार गुम्मट आसनव ते तिनी वेन एक नमुने मॉडेल जावन आसता के मागीर ते वेदांत सांगिल म्हणकेच आसका आनी भौतीक ब्रह्मांड मात्र न्ही आध्यात्मिक लोक दाखयल म्हणके आसका प्रभुपादाल हे सकड डिझायन आत जावचे मंदिर नावे थंय तुमकां हे ग्रहव्यूह म्हळ्यार स्टार्स हे प्लॅनेट्स हे सकड आनी भूमंडलांत कितले ग्रह आसता मागीर देवते स्वर्गाचे ग्रह मागीर ब्रह्मलोक मागीर शिवालोक आध्यात्मिक आकाश ब्रह्मज्योती प्रभेंतू हे आता तुमकां गेल्यार थंय तसले बिल्डिंग जाता आस मागीर वैकुंठ ग्रह ताजे वयरी कृष्णाल ग्रह धाम हे पुरा दाखोवचे म्हणटे आसता म्हणून प्रभुपादाले आशा ते आजीक जाता आस बिल्डिंग ताजे उद्घाटन वयरी एक पण जाला नरसिंह मंदिरांनी फुल जायन दिसता मोस्टली मागीर थंय तांती एक व्हडले मध्ये एक पॅलेस आसता तांतू राधा कृष्ण आसता मागीर राधा कृष्णाक पुरा सिल्का अंगल घालन आसता मागीर रुप्पे भांगरान पुरा खंबे आसता हे पुरा ते विग्रह सुत्तू हे पुरा प्रभुपादाले प्लॅन कशी आसता म्हणली तसले वास्तुशिल्प जे जगत्यांतूची गोतनाशी
गोतनाच आशा पुरो प्रभुपा सांगता हे अज्ञात नाही जाल्यारी खाली आमगेल ह्या भौतिक दृष्टीक आमकां दिसना कळवा आम्ही केन्नाय आत्म आणि मरणानंतर आत्मा बर्थ आणि मरणातनक आमगेल मस्तू दूर आसा तेन्ना आम्ही कसं लेखताची आमगेल देह आणि इंद्रिय पोषण आमगेल एकच मेन एम असता आम देह पोषण करता इंद्रिय तृप्ती करता तेची तेन्ना आमकां पुरा हें विसरून वता आम्ही हे खातीर हे मायापुराचे हे देवस्थान स्थापन केले निमित्त जनाक भौतिक दृष्टीचे इंट्रस्ट वचून आध्यात्मिक दृष्टीचे कಡೆ इंट्रस्ट येता म्हळ्यार प्रभुपादाले मेन एम असता प्रभुपाद सांगता हंगा मायापुरांतू राबील जन केन्नाय हरे कृष्ण कीर्तन करताची तत्व ऐकताची ताजे चर्च करताची कोणी असो चैतन्य महाप्रभूले प्रीचिंग्स टीचिंग्स तेंच सत्य म्हणून सांगच्या तांकां मनावच्चाक हे मायापुर केंद्र एक भारी एक उपकार पडता मागीर हांग खंयचे धर्म खंयचे त्या धर्म ह्या धर्म म्हळ्यार ब्लायंड नंची ना तांणी आध्यात्मिक सत्य तांणी ग्रहण करच्याक हे सेंटर युजफूल जाता हांग हरे कृष्ण कीर्तन येतो आनी कृष्णाले वैविध्यपूर्ण व्हरायटी ऑफ सेवा भक्ती सेवा करून तांकां दिव्यानंद मेळटा ताजे निमित्त हांगा भक्ती योग करच्याक भारी सुलभ जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता हांगा मायापूर आयल्यार खंडीत तो भक्ती अत्युत्तम भक्त जाता आणि भारी आनंदान हांगा कीर्तन करता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी मायापुरा तो शंकुस्थापनेक इंदिरा गांधी येवचे जायना प्रभुपादाक चिकेची बेजार जाता आशा पुरो कृष्ण भक्त कशी आलोचना करता कृष्णाले प्लॅन असना दिसता कृष्णाक नाक म्हणून असले ते जायना आम्ही बेजार एक पण जेवचे पुरो कृष्णाल प्लॅन विंगड आसता पुरो एक वैष्णवा थ्रू शंकुस्थापन कर कोणी वैष्णव मेळना जाल्यार हांव अशी शंकुस्थापन करता म्हणून प्रभुपाद लेखता ते मान्सून तरी आयला कसं जाता गंगा नदी प्रवाह येता प्रवाह येवन त्या 80 बिघा जमीन पुरा उदक जलमय जाता मागीर कितली की म्हणटा देवस्थान बांदिले तेन्ना देवस्थाना भितर समीत उदक आयिल्लें आसा थंय तशी जलमय जाता अच्युतानंद स्वामी यांनी पुरा त्यांनी ते एक गुडसल बांदून आशिल्लेची तांणी इतली चड जाता म्हळ्यार तांणी एक वासाचे एक तेप्प म्हणता पळय वास आनी अशी लागी बांदल्यार ते पोंवता ताजेर बेसून ते उद्दा देंवतना बसताचे म्हळ्यार तितलें उद्दा येता तसले म्हणे दिवस कितले कष्ट भोगल्याचे आजी मायापुरा गेल्यार कसले राबच्या तुमकां आमकां फॅसिलिटी प्रसाद कसले कीर्तन कसले देवाल दर्शन नरसिंह देवाल दर्शन राधा माधव अष्टसखी दर्शन पुरा सकट मेळटा तांणी कितले कष्ट भोगल्यांची म्हळेले करता उद्दा वयर येवन राबच्याक ते गुडसल समीत वचून त्या पुरा बॅम्बू पुरा बांदून एक पोंवची तशी एक तेप्पा म्हणून करताचे ताजेर बेसून दिवस करताचे तांणी सांगताची कसं म्हळ्यार आमकां भक्ती सिद्धांत रस्ती ना तरी जाल्यार आमकां खंडीत आमकां वांचूं जाय नाशिल्लें कसं एक रोड आशिल्लो दिसता भक्ती सिद्धांत रोड ताजी हेल्पान बी आमी वाचलीत म्हणून तांणी सांगता अच्युतानंद स्वामी प्रभुपाद सांगता वय्यबा आमकां भक्ती सिद्धांत तेंची आमकां रक्ता आसता केन्नाय भक्ती सिद्धांत गोस्वामी महाराज आम केन्नाय रक्षण करता म्हणून आमी केन्नाय लेखया तांगेल चरण कमल आमी केन्नाय प्रार्थना करुया म्हणून
प्रभुपाद स्मिता जल प्रभुपाद नवी दೆಹಲಿ नवंबर 10th 1971 प्रभुपाद न्यू दिल्ली येता प्रभुपाद न्यू दिल्ली एअरपोर्ट अंतू मस्त जन मध्ये तू कार दखून बाहेर कार के प्रभुपाद कारार बसला प्रभुपाद एक वॉकिंग स्टिक हाथ लेफ्ट हैंड उजवा हात जपमाला बॅग पुरा बेसून असत शिष्यावटू लेता अस प्रभुपाद गळ्या मस्त माळ घालेले असत प्रभुपाद गळ्या दखून माळ काणू दवरता ಅದನ್ನ 5 टाइम के नोव्हेंबर महिन्यांतू दिल्लींतू लायक असता क्लायमेट आता आता डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी म्हळ्यार मस्त शी फेब्रुवारी मार्च आणि मस्त शी डबल डबल स्वेटर ಮತ್ತೆ टोपी ग्लव्स सॉक्स हीटर पुरं सगळं घालका तिथलं शी असतंय सो प्रभुपाद कसला डेली आईला 10 दिवसाचे पंडाल प्रोग्राम करू का प्रभुपाद डेली आयला थंय प्रभुपादाक एअरपोर्ट अंतू दिल्लीचे मेयर श्री हंसराज गुप्ता म्हळेलो मेयर प्रभुपादाक वेलकम करूक एअरपोर्टा येवन आशिल्लो प्रभुपाद भारी खुश जाता प्रभुपाद हसता मागीर प्रभुपाद सांगता तांगेल उलयतना हांव मिगेले 25 एजार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूरा वरतू मेळ्ळेलो तेन्ना ताणें म्हाका सांगिल्लें हे वर्ल्ड वायड तुमी इंग्लिशान चैतन्य महाप्रभूले संदेश पावोका म्हूण सांगिल्लें जाल्यार म्हाका 25 इयर्स देखून मागीर हांव गेलेलो 70 इयर्सार म्हळ्यार 45 इयर्स प्रभुपादान राखा जाले त्या दिवस येवच्याक 45 इयर्स प्रभुपादान राखा पळय 70 इयर्स प्रभुपाद हांगा जलदूत हाजेर कार्गो शिपार प्रभुपाद अमेरिका भायर सरलो तुमी गोतूस तशी प्रभुपाद सांगता चैतन्य महाप्रभूला संदेश प्रचार करूक हांव एक साधन साधन म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून म्हाका एक हे केले हांव एक मिगेल रुपारी चैतन्य महाप्रभूनाची हे प्रचार केले आता मस्त 1000 जन प्रचारक अगत्य हे कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड जाता आता काळ जन समित नृत्य करताची मस्त जन भारत जन निमगिताची आम कसला दिना तुम्ही आम कसला हांगा स्प्रेड करना म्हणून निमगिता आसाची त्या खातीर हांव इंडिया आयला इंडिया हांगा सेंटर एस्टॅब्लिश करू का म्हणून सांगता प्रभुपाद मागीर जाल्यार प्रभुपादाक लंडना देखून आयिल्ले तेन्ना फर्स्ट बॉम्बे येता प्रभुपाद बॉम्बे आयल्यार थंय कसं की इनॅक्युलेशन सर्टिफिकेट की ते श्यामसुंदर हाडूक विसरता इनॅक्युलेशन सर्टिफिकेट तेच निमित्त प्रभुपादाक क्वॉरंटाईन करपाचे 10 दिवस 10 दिवस मिक्स जावच्या सोणाचे तेन्नाय क्वॉरंटाईन आशिल्लें फॉरेन देखून आयिल्ल्या क्वॉरंटाईन त्या इनॅक्युलेशन सर्टिफिकेट कसं की हाडच्या विसरून गेले जशें प्रभुपादाक सेपरेट प्रभुपादा निमित्त कोणाक रोग येवचे नजा म्हणून तशी प्रभुपादाक 10 दिवस तांणी विंगड वसतिगृहांत ते राखताची तदनंतर मागीर ते इनॅक्युलेशन कार्ड येता मागीर प्रभुपादाक भायर सरतात सो सुरे बॉम्बे येता बॉम्बे देखून मागीर प्रभुपाद कलकत्ता वता कलकत्तांतू 2 वार राखता प्रभुपाद ते कलकत्तांतू आल्बर्ट रस्त्यांतू थंय इस्कॉन देवस्थान आशिल्लें एक्चुअली एक कालार थंय पुरा युरोपियन पुरा ऑफिसर्स राबचे आशिल्ले आतां थंय एक देवस्थान जाला म्हणून प्रभुपाद भारी खुशी जाता मागीर थंय कलकत्ताचे शिश्य सांगताचे प्रभुपादा लागीं हांगा
टेम्पल मॅनेजमेंट समना हांगा इनकम ना ते निमित्त आमकां समची जेवण खाण मेळना म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभुपाद ते कलकत्ता इस्कॉनाचे मॅनेजमेंट मुखंडाक सकट मेळटा तेन्ना एक शिश्य सांगता, प्रभुपाद आमी कसं म्हळ्यार तूं सांगिल्लेंच आमी करूंक प्रयत्न करताची, तूं जाल्यार हांव काय मिगेल शिश्यांक प्रॉब्लेम करता म्हूण सांगला हांवें म्हणून सांगता. तेन्ना सांगता ना ना जायना, तांकां पुरा लायक फूड दिवका म्हणून सांगता. केन्नाय डिवोटीसन एकल्या एकल्या कॉपरेशन आसता. एक भौतीक जगत म्हळ्यार एक समुद्रा म्हणके केन्नाय हांगा वेव्स येता आसताची, वैरी सकयल जाता आसता, सो आमी कॉपरेशन करता म्हणून प्रभुपाद तांकां ते सांगून समाधान करता. मागीर प्रभुपाद कलकत्तान तूं तेंचे मायापुराचो पुरा प्लान करता. प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्युशन आनी देवस्थानाचे निर्माण. प्रभुपादाक दोन्ही मुख्य आश आसता. प्रभुपादाक निमगिता तेगेले नरनारायण प्रभुपाद तुका हे दोनीच इच्छ न्हू वय, म्हाका देवस्थान निर्माण करका आनी बुक डिस्ट्रीब्युशन करका, आमगे दोन्ही उद्देश म्हणून सांगता. मागीर न्यू दिल्लींत येता म्हळ्यार प्रभुपाद श्री राम निवास दंदारी तागेले घराक प्रभुपाद येता. तेन्ना ते एकला रिपोर्टर न्यूज रिपोर्टर प्रभुपाद मेळटा. प्रभुपाद कसला न्यूज रिपोर्टर आले इंटरव्यू सांगचे तांणी क्वेश्चन निमगेले प्रभुपाद फट्टनी कशें आन्सर दिता पळय प्रभुपाद जालें प्रॉपर आन्सर, ह्या भारी खुश जाता प्रभुपादान उरलोच. तो न्यूज रिपोर्टर म्हणटा कृष्ण म्हळ्यार तुमगेले अर्थ कृष्ण म्हळ्यार एक शाश्वत तत्व म्हणून सांगता. फाट्यान प्रभुपाद सांगता तत्व आनी म्हाका अर्थ गोतना, कृष्ण म्हळ्यार तुगेला म्हणके मिगेला म्हणके एक व्यक्ती म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेदो भितर सायरन हा शब्द येतगे. तेन्ना 71 युद्ध जाता आसता, इंडिया आनी पाकिस्तान युद्ध जाता. उरदन लायट ऑफ कर लायट ऑफ कर लायट ऑफ कर लायट ऑफ कर म्हणून सांगता. तेन्ना काळोख. तेन्ना तो रिपोर्टर सांगता की स्वामी हे निज स्वरूप कसं म्हळ्यार पाकिस्ताना वट युद्धाची भंय आमकां हे सैरन आयकल जाता आमकां कशें जाता एक विकृत वास्तवते बदलची हेची एक रियल कंडिशन आमगे जिवनाची रियल कंडिशन हेची केन्नाय आम डेंजर डेंजर म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता आमी केन्नाय 24 hours आमी डेंजरांतू आसता. हे ब्लॅक आउट ना जाल्यार इत जाल्यार तूं भायर रोडार रस्त्यार वतना तूं आपा सेफली तूं घरा कडेन येता म्हणून खंडीत आसवा, खंडीत ना. केन्नाय आमी पदम पदम विपदम पदम पदम यत विपदा म्हणून म्हणता प्रभुपाद. केन्ना हेज्जे हेज्याक हे भौतीक प्रपंच डेंजरची केन्नाय. तूं लेखून नका आज पाकिस्तान युद्ध म्हण केन्नाय 24 hours तूं डेंजरांतू आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तस जाल्यार हे भंय वचता कसले परिहार म्हणून हे भंय वचता जाल्यार परिहार कसो म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञे एकच हाका वाट. कृष्ण प्रज्ञे तूं आनंदारी आसत. तांचो रिपोर्ट सांगते आमी हे भंय वचका म्हणजे जाल्यार याह्या खान पाकिस्तानाचो प्रेसिडेंट तागेला वचका म्हणून सांगता. याह्या खाना गेले निमित्त कसन तुका जाता कांय जायना म्हळ्यार म्हाका कोणी पूण दिवश मारतात न्हू ताका तरी याह्या खाना मेळटा. तूं याह्या खान तुका दिवश मान जाल्यार तूं सेफ म्हणून लेखता म्हणून प्रभुपाद. याह्या खान मान जाल्यार तूं सेफ आहे म्हणून. तेन्ना तूं याह्या खानाला वचून कसं प्रयोजन आज ना जाल्यार पाले तूं मोरची खंडीत निश्चितची तूं मोरचे निश्चितची. तूं तुका राखून राखता म्हणजे जाल्यार तूं कृष्णा लागीं वचका. हांव हें तुका सांगता असो सलह दिता असो तूं कृष्णाला वचका. याह्या खाना गेले निमित्त युद्ध राबिल निमित्त तूं चिरंत म्हळ्यार
शाश्वत जावन तू वांचन हा तू एक नाही दिसू मरकाची तू कृष्णाला तरी गेले जाल्यार कृष्ण तुका खंडीत निरंतर जावन तुका राखता म्हणून सांगता. हो तेन्ना रिपोर्ट सांगता हो तस जाल्यार रे तू सांगेल म्हाका अर्थ जाल्यार तेन्ना प्रभू सांग तू केन्नाय लेका की हांव केन्नाय हांव आपत हांव केन्नाय डेंजरान तू आसता म्हणून तू लेक्का म्हणून सांगता. आम्ही लेखताची आमकां आम्ही रक्षसून घेताची आम्ही आमकां प्रोटेक्शन कोण घेताची म्हणून लेखता ते जायना देवानाची आमकां प्रोटेक्शन करचे. तुगेल मन केन्नाय तुका बाद दिता आसता तशी केन्नाय तुगेल उट्टा आसता हे शरीर केन्नाय तुगेल उट्टा आसता तू केन्नाय हे शरीराचे दुःखीन तू नरळता आसता. तुगेल दुःखीक उपशमन जावपा जाल्यार तू ह्या कानाला गेल्यार कांय ना तू कृष्णाला वचका म्हणून सांगता. हे रोगा लक्षण असल रोग हे भयाचे लक्षण ते लोक हाका रोगाक तेपे म्हळ्यार तेपे घालचे हे काम हे पुरा ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ हे पुरसकी ह्या कानाला वच्चे हे पुरा ಸ್ವಲ್ಪ कालाकची तू परम औषध दिवचे त्यान कृष्णान मात हे तेपे घालचे काम केन्नाय काम येना तुका जावं पूर्ण जावन उपशमन तुगेल भय पूर्ण जावन वचका म्हणते जाल्यार तू कृष्णाले शरणागत जावका म्हणून सांगता. जन्म कर्मच मे दिव्यम यो वेत्ति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन म्हणून सांगता. प्रभुपाद हे सांगता तशी यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तू कृष्णाला तरी गेली तरी जाल्यार तू खंडित आपास रिटर्न येना तुगेल भय पूर्ती वता म्हणून सांगता. सो हांगा वायदिक स्टॉप करता. नेक्स्ट क्लास आपण या कशी प्रभुपाद दिल्लीतून कशी पंडाल प्रोग्राम कशी करता प्रभुपाद करता म्हणून पळया. हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी भारी सुंदर अशी